म्हजे भाव भयणीनू, आमी पळयता की जिवितांत जोरी तर आमी तयार नासता तेन्ना आमी जिवितांतल्यो ज्यो संद्यो मेळटा, ज्यो बरो वेळ मेळटा ताचो आमी बरे तरेन फायदो घेना. एक स्पर्धी आसली जाल्यार हो खेळ आसलो जाल्यार आमी पळयता की तयारी बरे भाशेन जावंक ना जाल्यार परफॉर्मन्स बरें येना आनी आमी निराशी जाता. उदाहरण घेतलें जाल्यार आमी पळयता जोरी तर आमकां एक इंटरव्यू दिवपाक जाय आनी त्या इंटरव्यू खातीर आमी जोरी तर तयारी सारकी बरे भाशेन केली ना जाल्यार आमी मागीर निराशी जाता. तर पळयता आमी की जिवितांत तयारी करप खूब गरजेची आनी आयची वाचपा खेरीतपणी आयचे शुभ वर्तमानान जेजू स्पश्टपणी आमकां सांगता की फकत आमच्या ह्या जिवितांत न्हय पूण सुर्गींच्या राज्यांत आमी वांटो घेवचो आसो जाल्यार आमी बरे भाशेन तयारी करूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी आमकां सांगता की देव सदांच आपल्या परजेची काळजी घेता. आयच्या पयल्या वाचपांत स्पश्ट उतरांनी तो आमकां सांगता जशे देव दुस्मानांचो नश्ट करता आनी आपल्या लोकांक वाचयता. तशेंच आमकां सांगलेलें आसा की देवाची परजा फक्त जुदेव लोक न्हय, फकत इस्रायल परजा न्हय, पूण जे कोण देवाचे उतऱ्या प्रमाणे आपले जिवीत जियेता. कालच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता जो कोण म्हजी उतरां आयकता, जो कोण हांवें शिकयलेलें तें करता, तो जावन आसा म्हजो भाव आनी भयण. आनी तशेंच आमी पळयता की जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना सगळें बरे भाशेन वयता. पूण जेन्ना आमी आमचेच भाशेन जिवंक सोदता तेन्ना आमी पळयता की आमी निराशी जाता. आनी ह्या खातीर जायते फावटी आमकां संद्यो मेळटा, आमकां देव देणी दिता, पूण ह्यो विंचून काडून ह्या देणींची आमी बरे भाशेन वापर करिना. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो फिलिपकारांक तो सांगूंक सोदता की जे कितें तो करता, जे कितें तो काम करता, वेव्हार करता, ते सगळे देवान दिल्ल्या देण्या खातीर या देवान दिल्ल्या कृपे खातीर ते सफळ जाता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी पळयता की जेन्ना आमच्या जिवितांत संकश्ट येता आमी सदांच म्हणटा देव खंय आसा, हो देवान म्हजे मागणी आयकूंक ना. पूण जेन्ना सगळे बरे भाशेन आमच्या जिवितांत वयता तेन्ना आमी म्हणटा की हांवें हें केलें, हांवें त्रास काडले म्हणून हें जालें. तेन्ना आमी जायते फावटी देवाक विसरता. पूण सान पावलो आमकां सांगूंक सोदता आयज की जे कितें आमी करता तें देवा खातीर. देवान कृपा दिल्ली आसा, देवान आमकां जायत्यो देण्यो दिल्ल्यो आसा आनी ह्याच खातीर आमी आमच्या जिवितांत मुखार वचूं शकता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की जेजू आनेक फावटी एक वोपार सांगता आनी आमी पळयता की जेजू हांगा थंय ह्या गांवांतसून दुसऱ्या गांवांत वयता तेन्ना जायते लोक येताले. कित्याक जेजू स्पश्टपणी तांकां वोपारांनी बरे भाशेन शिकयतालो. आनी आयची वोपार जावन आसा एक राजा जो एक व्हडलें फेस्त दिता, ताच्या पुताचें लग्न आसा आनी आमी पळयता की ताणें होळीक धाडलेल्यो आसा, पूण जे कोणाक ताणें आपयलेले आसा ते येवपाक तयार ना. ते म्हणटा म्हाका हें करपाक जाय, तें करपाक जाय. आनी शेवटीक आमी पळयता की राजा ताका सांगता, आपल्या चाकरांक सांगता हांगा थंय वचात, जे कोण आसा तांकां हाडात, कित्याक सगळी तयारी केल्ली आसा. आनी हांगा आमी पळयता की जायते फावटी जेन्ना आमी देवान दिल्ल्यो देण्यो वळखून घेना आमी ह्या दुसऱ्या लोकां भाशेन जाता जांकां आपोवणें आसा पूण ते फुडें सरना. दुसरें आमी पळोवंक गेले जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां
तयारी कित्याक गरजेची हें सांगता. आमी पळयता की थोडे लोक आयिल्ले आसले ह्या लग्नाक जाणें तयारी बरे भशेन केल्ली ना. लग्नाक येयल्ले ते पूण ताणें बरें आंग वस्त्र घालूंक नासले. आनी म्हणून आमी पळयता की राजा आपल्या चाकरांक सांगता की तांकां काळकांत घालात म्हूण. तशेंच जेन्ना आमची तयारी बरे भशेन ना तेन्ना आमी हे देण्याची बरे भशेन फायदो घेवपाक आमी जायना. तर आयच्या मिसा बलिदानांत खेरीतपणी आमी मागुया की जी देणी देवान आमकां दिल्ली आसा, जे संद्यो आमकां मेळटा त्या संद्यांचेर आमी बरे भशेन नियाळ करून देवाचे उतर आमच्या जिवितांत आमी बरे भशेन जियात आनी जे कितें देणी देवान आमकां दिल्ली आसा ते दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर आमी ते वापरून घेवया. आमेन.